नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आदी हेडलाईन कायदा मंत्री अलेक्स सिकेरा कडेन पुर्तुगेज नागरिकत्व ना जाल्यार ताणें सिद्ध करचे सरकारान आलेशाक आमदार मंत्री पदावेल्यान काडचो मिकीची चॅलेंज गोंय मुक्ती उपरांतची पहिली वेंचणूक जाली शिक्षण जमीन मालकीचे इश्यूचेर खलप सांगता काँग्रेसीन दिल्ल्यो उद्देजकांक तिकेटी भाऊचे गरीब उमेदवार सत्तेर वेंचणुकेची साठी पंचायत वाठाराच्या उदरगतीक सरकारा कडच्यान कितलोय फंड दिलो तरी पंचायती करतात फक्त गटारां बांदपाची कामां मुख्यमंत्री म्हणटा उदरगत करून दाखयात कुंकळी वेरोडा चिंचणी आंबेली ओसळणा WRDच्या मुखेल कॅनलांत सिवेज उद्देगांचे एफ्लुएंट WRDच्या जमनीर 50 वयर बेकायदेशीर घरां बिहारात पटना विद्यापीठाचे सर्वोच्च सिनेट समितीचे ट्रान्सजेंडराक बसून बिहारचो राज्यपाल आल्लेकारान घाली देख तृतीय पंथीयांक समाजांत मानाची सुवात जाय आल्लेकार उलयलो जुवारी पुलाच्या दुसऱ्या लेनीचे उक्तावण नातलां आदी 22 डिसेंबराक जावं येता मुख्यमंत्र्याची माहिती वेर्णा दाबोळी जंक्शनाचेर फ्लायओव्हर उबारपाचो यत्न अंदूचे इंटरमिडिया क्रिकेट कप प्रुडंटाच्या नावार सांग्यार जीजेच्या ग्राउंडार मारले मॅचींत टायम्स ऑफ इंडिया 25 रनांनी प्रुडंट जैतिवंत कायदो मंत्री अलेक्स सिकेरा कडेन पुर्तुगेज नागरिकत्व आसा नुवेचो आदलो आमदार मंत्री मिकीचो दावो सरकारांत मोठ्या जबाबदारीच्या पदार आशिल्ल्या मनशा कडेन दोट्टी नागरिकत्व आसप बरोबर न्ही आलेशान आपली जल्मनोंद पुर्तुगालांत ना म्हणून सिद्ध करचें आसल्यार सरकारान खंय ताका आमदार मंत्री पदावेल्यान देंवोवचो 2021 अलेक्स आर्नाल्ड सिक्वेरा तेणे तेजेर रजिस्टर केले आनी हिंगा आसेट नंबर आहा ती आसेट number you don't get it is confirmation of your registration. That means your birth registered already in Portugal and you asset number better and you asset number वयर and you काय फॉलो कॉपी तो आता यो all paper गोया circular जावपा लागला गोयकार want to know this man okay who's in this government whose birth registered in 2021 okay it is cancelled and therefore he was given a ministerial berth or if not Sarkar has to because people of Goa want to know okay therefore government have to know government have to be informed let how this and Rajya Sabha member who brought this issue okay let them find out because I came to know through the media and today I am making a statement okay. Now same let the minister or let the MLA okay if I am saying it is registered there and here the SN number okay if not that let him prove that he cancelled and brought simple as that today he is in a position he is in this government I'm not making an allegation here I'm talking on evidence here I'm talking on evidence I don't have but if he cancelled which I don't have if he cancelled let him prove गोंय मुक्ती उपरांत 1963 पहिली वेंचणूक जाली ती शिक्षण जमीन मालकीचे इश्यूचेर हे वेंचणुकेचो साक्षीदार रमाकांत खलप प्रुडंटा कडेन उलयलो काँग्रेसीन मोठ्या मोठ्या उद्देजकांक तिकेटी दिल्यो तरी खातें उगडूंक पावलें ना मोगून आपोवन हाडून गरीब शेतकारांक उबे केले शेतकाराच्या बळार भाऊचे सरकार आयलें गोंयचे पयले वेंचणुकेक आज 60 वर्सां आणि त्या पहिल्या इलेक्शनात जो भाग घेतलो तो महाराष्ट्र गोमंतक पक्षाने घेतलो
आनी त्या वेळार एक ताणें घोशणा दिल्ली की आमकां हांगासर बहुजन समाजाचें राज्य हाडपाचें आसा। हांगा जे पोर्तुगीज धार्जिणे लोक जे आसात तांकां आमकां पयस दवरपाचें आसा। आमची भाशा संस्कृती आमकां टिकोवन दवरपाची आसा। आनी बांदोडकारांक अगदी अवघ्या काळांत अगदी तळागाळांतले गरिबांतले गरीब अशे लोक निवडले त्या निवडणुकीसाठी। अक्षरशः म्हणजे कोण दिसती पडटा ताका दवरलो काडून। आमच्या मोरजेंतलो एक काशीनाथ शेटगांवकर म्हणून शेतकरी, तो शेतान काम करतालो। त्या वेळार ताका भाऊचें निमंत्रण पावलें की तूं पणजे यो, ताका तिकेट दिली गेली, पेडण्यात दिली। कसणारे जे शेतकरी आहेत तांकां आश्वासन दिलें की तुमकां हांव मालक करतलो ह्या जमनीचो म्हणून, तें आश्वासन दिलें। भाटकाराच्या भाटांत रावपी जे लोक कोपीन रावताले किंवा ल्हानशें घर बांदून रावताले तांकां आश्वासन दिलें की तुमच्या ह्या घराची मालकी तुमकां दितात म्हणून आमी करून। आनी अशे कायदे फुडें केले की पोर्तुगीज काळांत जे काही एक समाज समूह पोर्तुगेजांच्या सान्निध्यान सत्ता गाजयतालो, म्हणटाले आमी खरें पोर्तुगीजाची सत्ता आसा खरी, पण खरी सत्ता ही गोव्यातले लोकच चलयताले। आनी एक दरी त्यांच्या मध्ये आणि बहुजन समाजामध्ये जाल्ली। तर त्या बहुजन समाजाक एक अशें आश्वासन मेळ्ळें बांदोडकार सारकें नेतृत्व फुडें जाल्ले भितरल्यान, आनी त्या निवडणुकेन एक वेगळोच रंग भरलो। काँग्रेसीन केलें कितें, गोव्यातले मोठे प्रतिश्ठीत श्रीमंत अशा लोकांक सगळे कडेन तिकेटी दिल्यो। धेंपेक तिकेट दिली, देशप्रभूक तिकेट दिली, हे मोठमोठे जमीनदार। आनी एक तेजी साहजिकच ताचें रिपरकशन अशें जालें की हेच लोक जर आतां सत्तेर जर पावले तर आमचे फुडें कितें जातलें। तर खूब आतां कितें सांगतलो, आतां कोण जात हाडटा, कोण धर्म हाडटा, कोण पयशाचो प्रश्न हाडटा, वर्तमानपत्रांतल्यान जायरातबाजी जाता मोठमोठी, लक्षावधी रुपयांची उलाढाल आतां जाता। तसलें त्या वेळार कांयच ना। गोंय सरकार पंचायत वाठारांनी उदरगत जावची, नवे नवे गजाली येवच्यो म्हणून जाता तितली मजत करता। मात कितलोय फंड दिलो तरी पंचायतींची मजल गटारां बांदप सोडून ताच्या पेल्यान वचना। मुख्यमंत्र्याक खंत 50 लाख दिले तरी खंय गटारांतच। मुख्यमंत्र्याचो थमणो, उदरगतीक कल्पकता दाखयात। मुख्यमंत्री हरवळे एके कार्यावळींत उलयलो। पंचायत वाठाराची उदरगत जावची म्हणून सरकार आर्थीक मदत करता, मात 50 लाख दिले तरी गटारांतूच म्हणून मुख्यमंत्र्यान टोमणो मारलो। गांवगिऱ्या वाठाराचो विकास करपाच्या दृश्टिकोनान सरकार पावलां मारता, मात पंचायती कडल्यान जाय तशें सहकार्य मेळना। कांय पंचायती सोडल्यार हेर पंचायती फक्त नांवाक आसात। सरकार मजत करता, मात पंचायतींची मानसिकता पोन्नीच। वेगवेगळे फावटी वेगवेगळे सहकार्य केला, हाच्याय फुडें अशाच पद्दतीचे सहकार्य करचे। पण हांव निश्चितरित्या एक गजाल मेन्शन करता आसतना म्हणजे सगळ्या फक्त गार्बेजीच्या बाबतीत सगळ्या पंच सरपंचांनी त्यांच्या कडल्यान देख घेवची आणि त्यांच्या कडल्यान काम करचें। खंयचेंय काम पॉसिबल आसा आपली करपाची तयारी जायी आणि आपूण जर केलें जाल्यारूच तें जावपाक शकता। ना जाल्यार आमी पळयता की सदांच मॅक्सिमम पंचायती गटारांनीच मेळटात, म्हणजे गटारांनी पयशे कशे घालपाचे इतकोच विचार करतात, दुसरो विचार करिना। आमी गोल्डन जुबली फंड दिलो, सिल्वर जुबली फंड दिलो आणि आता 15 फायनान्स कमिशन दिलो, म्हणजे 50 लाख रुपया सुद्धा दिल्या उपरांत आमी 5 गटारां कशी बांदतले हाचो विचार ते करतात। हो जो विचार करतात त्या 50 लाखाचो माझी पंचायत बिल्डींग कशा पद्दतीन इम्प्रूव जावपाक शकता, माझ्या गावात आनी हांव रिसोर्स कितें क्रिएट करपाक शकता, ही विजनरी नजरेत जर घेवन वचत जाल्यारूच ते जावपाक शकता। म्हणून आमच्या सदोदीत म्हणजे प्रत्येकाक गांवच्या विकासाचो विजन घेवन फुडें वचपाचो ध्यास आसपाक जाय आणि तो आसत जाल्यार गावात खूप मोठ्या प्रमाणात बदल जावपाक शकता। तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्याची अपेक्षा करता। प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी। WRDचो कुंकळेचो कॅनाल सिवेज कॅनाल जाला। कॅनालांतले सिवेजीचे कुंकळे, वेरोडा, चिंचिणी, osोळण्याच्या शेतांचेर संकट। कॅनालांतल्या शेतांनी उद्देगांचे एफ्लुएंट सोडटात। सरकारी ऑथॉरिटीची कुड्डेपणां। WRDचे जमनीर 50 वयर बेकायदेशीर घरां, शेतकारांक ना वाली। कुंकळी, वेतोडा, चिंचेणी, आंबेली, असोळणाच्या शेतांनी उदक पावोवपी हे WRDचे मुखेल कॅनल। नदर मारल्यार WRDचो कारभार कितलो नितळ आसा ते कळपाचें। उदकाचो होरोंग असो कित्याक तर कॅनलाक खंय इंडस्ट्रियल उदक धरून सिवेज सोडटात। WRDच्या सुवातीत 50 ते 60 बेकायदेशीर घरां उबारल्यात आणि तांची घाण कॅनलांत।
जे इंडस्ट्री आमी आज पळोवपाक मेळटा हे सगळे अशी सिवरेज जे उदकां सोडटात डिसेंबराच्या 15 तारखेर म्हाका ज्या सुत्रांतल्यान कळ्ळां की 15 तारखेर WRD उदक सोडटले, पण आज आख्खो कॅनल भरले कडेन आसा. ह्या कॅनल फक्त ह्या सिवरेजीच्या उदकान भरले कडेन आसा. दुसरें म्हणल्यार जो स्ट्रेच आसा WRDचो, ह्या स्ट्रेचान सुद्दां लोकांनी एनक्रोचमेंट केल्ले कडेन आसा. ही सगळी एनक्रोचमेंट केल्ली घरां तीच बरोबर ह्या घरांतली जी सिवरेज आसा ही सगळी ह्या उदकान आसा. गेल्या वर्साक WRDनच रिपोर्ट केल्लो, WRDन सगळे हे केल्या तितून सगळी सिवरेज मेळ्ळी, काय इंडस्ट्रीतली केमिकल्स मेळ्ळी, पण आज पर्यंत कोण एक्शन घेयना. सगळी इलिगल घरां ही. ह्या घरांक नंबर बी कांयच ना. ह्या बेश्टी बांदलेली घरां. आमी म्युन्सिपालिटीन सुद्दां हेंचेर हे केले, नोटीस धाडले कडेन आहा तांकां. कोण रावता हे मायग्रंट्स सगळे हे इंडस्ट्रीतले मायग्रंट्स म्हणून हे सगळे मायग्रंट्स हिंगा सेटल जाल्ले कडेन आसात. आनी हे जे कोण बांदून दिल्यात ही सगळी हे पळयतात, भाडी हे बांदून दिलेले घेतात. ह्या घाण उदका लागून शेतकऱ्यांक फुडाराक शेती करप वा ना हो प्रश्न. वर्सांनी फाटल्या पोरसूं करताले, मिरसांग्यो बी रोयताली. आमगेले लास्ट टायम आमी मिरसांगे जेन्ना आमगेले उदका लागून प्रॉब्लम जावन उदका केमिकल वेस्ट सगळें संडास सगळें वेस्ट उदकांतल्यान आमगे पोरस कांय जालें ना. आमकां मिरसांग्योय जालें ना आनी आमकां लॉस खूब जालें. सरकारी सुवातेर बेकायदेशीर घरां उबारल्यात. शेतकऱ्यांक WRDच्या अधिकारीच ह्या गैरप्रकारांत सामील आसपाचो दुबाव. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. बिहारच्या पटना विद्यापीठाचे सर्वोच्च सेनेट समितीचेर ट्रान्सजेंडराक बसोवन बिहारचो राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकरान वेगळी देख घालून दिल्या. तृतीय पंथीयांक समाजांत मानाची सुवात दिवंक जाय. आर्लेकार प्रुडंटा कडेन उलयलो. देशांत पयलो तृतीयपंथी विद्यापीठाच्या सर्वोच्च समितीचेर बसलो ही खंय अभिमानाची गजाल. गोंयच्या सभापती पदाचेर आसुये वा हेर पदाचेर राजेंद्र आर्लेकरान आपल्या कामांतल्यान आपली ओळख तयार केल्या. हिमाचल प्रदेशाचो राज्यपाल आसतना ताणें जायते निर्णय घेतले. मात बिहारचो राज्यपाल म्हणून कारभार सांबाळतना ताणें देशांतले तृतीयपंथां खातीर एक व्हड कार्य केलें. आज मेरेन समाजान तृतीयपंथींक जाय तसो मान मेळना. बिहारचे पटना विद्यापीठाचे सर्वोच्च सेनेट समितीचेर तृतीयपंथीक बसून तांणी देख घालून दिली. मोठ्या प्रमाणार असे तृतीयपंथी लोक आसात. देशभरांनी आमची खूप व्हडली संख्या आसा, प्रत्येक राज्यान आसात. हांव बिहाराक आसा म्हणटकच बिहाराक 17 युनिवर्सिटीज आसात, 17 विश्वविद्यालयां आसात. तर ते 17 विश्वविद्यालयांचो हांव चॅन्सलर म्हणून आसा. तर ह्या एका खंयच्या तरी युनिवर्सिटीन तांकां सिनेटाच्या हातून थंय करपाक जाय अशें म्हाका दिसतालें. कारण तांच्या भितर एक मोठ्या बरे शिकिल्ले लोकय आसात. 15 ऑगस्टाक जो राजभवनान जो कार्यक्रम जाल्लो थंय, त्या राजभवनाक सुद्दां ते अशा एका गटाक हांवें मुद्दम आपयल्लें. तांचें मत आशिल्लें की आमकां पयले फावट आमची कोणी तरी अशी दखल घेतली आनी राजभवनान आमकां आपयलें ते एट होम बी असो जो कार्यक्रम आसता ताका, आनी तांकां ताचें खूब अप्रूप दिसलें. म्हणून हांवें कितें केलें की पटना युनिवर्सिटी जी आसा, बिहारच्यो बाकीच्यो युनिवर्सिटीज आसातच, पण पटना युनिवर्सिटीन ती आमच्या देशांतली एक प्रॉमिनंट युनिवर्सिटी आसा. त्या युनिवर्सिटीच्या सिनेट बॉडी जी आसा, हायेस्ट डिसिजन मेकींग बॉडी जी आसता युनिवर्सिटीची, ती सिनेट आसता. तर त्या सिनेट बॉडीचेर, त्या सिनेटाचेर एक ट्रान्सजेंडराक हांवें अपॉयंट केलें. रेश्मा प्रसाद म्हणून एक ट्रान्सजेंडर आसा, मेंबर म्हणून तिका हांवें ताचेर अपॉयंट केल्ली आसा सदस्य म्हणून. ती मागीर म्हाका तिणें सांगलें की देशान आमच्या पयलेच फावट अशी घटना घडली. देशान इतल्यो युनिवर्सिटीज आसात आनी सगळे कडेन ट्रान्सजेंडर आसात, बरे आसात, सगळे आसात, पण खंयच्याच राज्यपालान हें आमकां करूंक नाशिल्लें. तो तुमी आमकां एक मोठो भोवमान दिल्लो आसा. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. झारखंडाचो काँग्रेस खासदार धीरज साहूच्या उद्देगाचेर इन्कम टॅक्साचे धाडीत 220 कोटी मायज बेहिशेबी कॅश, किलांनी भांगर मेळ्ळां. काँग्रेस भ्रश्टाचारांत एक्सपर्ट. खासदार तानावडेन इशू गोंयांत पावयलो. काँग्रेसीच्या आमदार खासदारां कडेन शेकड्यांनी कोटी सांपडटात. प्रधानमंत्री मोदी दमडी वाचोवन लोकांक दिवंक सोदता. काँग्रेसवाले खंय लुटूंक सावकल्यात. ह्या दीस झारखंडचे राज्यसभेचे खासदार धीरज साहू काँग्रेस पार्टीचे तीन टर्म ते खासदार आसा 2010 पासून. त्यांच्यानी इन्कम टॅक्सान रेट मारली आणि आतापर्यंतची कॅश एसएफसी केन्ना सापडना. 210 कोटी कॅश आणि अजूनही मोजप चालू आसा.
आणि आतापर्यंतच्या इन्कम टॅक्साच्या हातून म्हाका सगळ्यांक मॅक्झिमम कॅश आसा ही ह्या रेडी भितर सांगलेली आसा. ह्या सगळ्या गोष्टीचो निषेध करता आणि काँग्रेस पार्टीचे लिडर राहुल गांधी त्यांचे सामके एकदम जोराचे ज्या वेळाचेर भारत जोडो आंदोलन तांच्यांनी सुरू केलें त्या वेळाचेर पूर्णपणे धीरज सावू हे झारखंडा भितर आणि कांय बाकीच्या स्टेटी भितर राहुल गांधी बरोबर स्वतः आशिल्ले. एक जर MP इतले पैसे जमवू शकता जाल्यार म्हाका दिसता काँग्रेस पार्टीचे सगळे जे आसात लिडर त्यांचे कडेन कितली मालमत्ता आसतली. तांच्यांनी ह्या हे जे 210 कोटी आणि प्लस हे धीरज सावू हांचे कडेन मेळिल्ले आसा तेचे तांच्यांनी पब्लिकली उत्तर दिवचे काँग्रेस पार्टीक उत्तर. आणि काँग्रेस पार्टी हे नवे ना कारण काँग्रेस पार्टी आणि करप्शन हे दोन्ही एकच. कन्नूज ड्युरिंग IT रेट ड्युरिंग UP असेंब्ली इलेक्शनाच्या वेळार 200 कोटी हे पियुष जैन यांच्या घरा भितर IT रेट मात्र ते सांबाळलेले आसा. जुलै 2022 50 कोटी कॅश आणि गोल्ड वर्थ करोड्स ऑफ रुपीज ही ममता दीदी मिनिस्टर पार्थ चटर्जी यांच्या हांगासर सांबाळले बेंगॉला. आणि त्यामुळे काँग्रेस आणि काँग्रेसचे हे जे अलायन्स पार्टनर जे आसा घमंडी अलायन्स म्हणतात ह्या पार्टनर सुद्धा ह्या हातून परिचित सामके एक्सपर्ट आसात. 8 लेनीच्या जुवारी पुलाच्या दुसऱ्या पावड्यावयल्यो 4 लेनी 22 डिसेंबराक येरादारीक उक्त्यो जावं येतात. मुख्यमंत्री उलयला जुवारी पुलाच्या दोनूय फेजीचें काम जालां. हालींच लोड टेस्टिंगय जालां. वेर्णा दाबोळे जंक्शनाचेर ट्रॅफिकाचो इशू जाता. थंय फ्लायओव्हर उबारपाचो खंय विचार चल्ला. दूरदर्शनाचेर हॅलो गोंयकार कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयलो. केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीन पोरूं जुवारी पुलाच्या पयल्या फेजीचे उक्तावण केल्ले. पणजे सावन मडगांव वचपी लेनीचें काम सुरू आशिल्लें. वर्सा उपरांत काम पुराय. आजून उक्तावणाचो मुहूर्त थारूंक ना. काल जाल्ल्या हॅलो गोंयकार कार्यावळींत मुख्यमंत्र्यान 22 डिसेंबराक उक्तावण जावं येता म्हूण शक्यताय उक्तायली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. अंदूचे इंटरमिडिया क्रिकेट कप प्रुडंटाच्या नांवार. टायम्स ऑफ इंडियाक 25 रनांनी मारून प्रुडंट जिखले. सांग्यावेले JCIच्या ग्राउंडार मॅच जाली. प्रुडंटान टॉस जिखून बॅटिंग घेतली. प्रुडंटाचो लक्ष्मण गवंडी मॅन ऑफ द मॅच. बेस्ट बॉलर अविनाश जोशी. बेस्ट विकेट किपर अभिजीत जाधव. गोवा स्पोर्ट जर्नलिस्ट असोसिएशन दर वर्सा इंटरमिडिया क्रिकेट कपाचे आयोजन करता. जर्नलिस्ट व्हडा प्रमाणात ह्या सर्तीत भाग घेतात. अंदू नवीन टायम्सा वांगडा जाल्ल्या सेमी फायनलीत 8 रन्सांनी जिखून प्रुडंट फायनलीक पाविल्ली. टायम्स ऑफ इंडिया आड जाल्ल्या फायनलीत 25 रन्सांनी प्रुडंट जैत बन. अंदूचे कप प्रुडंटाच्या नावार. प्रुडंटान टॉस जिखून बॅटिंग घेतिल्ली. टायम्स ऑफ इंडिया मुखार 100 रन्साचे टार्गेट दवरिल्ले. तांकां 75 रन्साचेर आडोवन प्रुडंटान जैत जोडले. अजून 20 इंडियनचे रेकॉर्ड मोडण्याचा चान्स आहे. 1 ओव्हरमध्ये 4 सिक्सची गरज. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयचे मुक्तीची 60 मनयतना 2020 पणजे आझाद मैदानाचेर नुवेच्या चॅल्सी वाजान प्रोजेक्शन मॅपिंग केल्लें.
सुरवात 8 वर्सां फाटीं केकाचेर प्रोजेक्शन मॅपिंगान जाल्ली. चॅल्सी प्रुडंटा कडेन उलयलें. डेड स्ट्रक्चरांक जिते करपाची ही कला. प्रोजेक्शन मॅपिंग करपाच्या सुवातेर आदीं वचून प्रॅक्टीस करची पडटा. गोंयांत ही कला आत्मसात केल्लें तें खंय पयलेंच. तुम्ही आत्ता प्रोजेक्शन मॅपिंग जे पहिले जे आझाद मैदानाचेर जालां ते कोणे गोंया भायल्यान येवन न्हू तर गोंयच्याच एक चलयेन जे गोंयचे एक स्टुडंट आसा बाय चॅल्सी वाज तेणें हें प्रोजेक्शन केलां. सो प्रोजेक्शन मॅपिंग जे हांवें केलां ते स्टार्टेड फ्रॉम केक मॅपिंग. सो आमी केकीचेर बी करता मॅपिंग. फर्स्ट टायम आयकता. हय. सो इट्स नॉट जस्ट स्ट्रक्चर्स बट ऑल्सो केकीचे करता. सो काजराक बीन करता. सो इट स्टार्टेड फ्रॉम देर इन द इयर 2015. सो थंयच्यान सिन्स आय गॉट एन ऑपॉर्च्युनिटी आझाद मैदानाक करपाक ऑन द 60th लिबरेशन डे ऑफ गोवा, I took the chance and we did it. Challenges जायते आसता कित्याक वी कॅनॉट डायरेक्ट त्या दिसार येवन करपाक जायना. आमी जायते ट्रायल करपाक पडटा. So before the days, like the event day, we have to come rehearsal करपा पडटा. We have मागीर ते VFX कशे दिसतले on the structure कित्याक not all the type of visual effects that you do ते बरे दिसना. So we have to have multiple rehearsals. मागीर आमी सायटार येवन आमी तो आख्खो स्ट्रक्चर मॅप करपा पडटा. And then only you can get like a proper outline आणि मागीर यू कॅन गेट द होल थिंग डन. आणि हे आशिल्ले चॅल्सी वाज जाचे बद्दल आमी तुमकां सांगलें जेणे जो आझाद मैदान आसा थंय हे प्रोजेक्शन मॅपिंग केल्लें. आणि अश्योच वेगवेगळे इन्फॉर्मेटीव व्हिडिओ खातीर तुमी पळयत रावा प्रुडंटा खातीर चेतन गांवस वांगडा हांव स्वप्नील तरी. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. Keep watching Prudent. देव बरें करूं.